सुरवातीची गायन आमी गावुया. देवा मुखार उबो रावच्याक A10 पान 5 A10 पेज 5. देवा मुखार उबो रावच्याक आमचे मोदल्या फावो बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. प्रितीच्या भावा भयणींनो, आमी साद्या काल्याच्या 15व्या आयताराक आसां. आयचो सेवाधर्माचो विशय बरे जमनीर वोपलां ते हो मनीस पीक दिता. ही वोळ वोंप्याच्या वपारींतली काडल्या. बी केदेंय जावं सुपुल्लें वो वोड ताचे भितर किल्लून येवपाची तांक आसता आनी ते वोमतोच जे बरे जमनीर पडटा तें किल्लून येता, वाडटा आनी पीक दिता. आमकां सोजमूंक देवाचें उतर एका बियाक सर केला. ते आमच्या काळजाचे बरे जमनीर पडटोच किल्लोता, वाडटा आनी पीक दिता. अशी आमी वोंप्याची मुणगी जेजूची गोवाय जाता. हे मिसाचे बेटेंत आमच्या काळजाचे बरे जमनीर वोपलोल्या देवाच्या उतराचें बी किल्लून पीक दिवंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. घडी सभार पावटी देवाच्या उतराचें बी आमच्या जिवितांत किल्लोन येवंक बरी जमीन घडी आमी तयार करूंक ना. आमचें आयतेपण आमी दाखोवंक ना. असल्यान सभार पातकांचो उगडास करून देवा लागीं एकामेका लागीं पातकांची पोगसणे मागुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हज्यान सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन.
आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सोरेस्पोरा देवा सोर्गीच्या राया सोरपोत वेदा देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन बसता तुझ्या दोर वैभवापासून आमी तुका वागणता महिमा देवा उंचोलकी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सोंग्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोंग्या देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकू काकू तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे महिमा देवा तू सोर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू इस्मोल एकलोच तू पुण्यस्मोल महिमा देवा उंचोलकी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरज ओगेपणान बापा मुखार दवरुया आयच्या दिसाक आपलो सोम दीस मनयतात खासराचे वरोस मनयतात तांचे खातीर मागुया देवान तांकां शुभ आशिर्वादान भरूंक पिडेक लागून कश्टावतात दुयेंत आसात भोव करून कोरोना व्हायरस ही पिडेक लागून जायतो आमचो लोक कश्टावता दुयेंत आसा भलायकेक आशेतात ह्या भावां भयणांचो उगडास करून कुडी आत्म्याची काळजा मनाची भलायकी तांकां मागुया तांची मोगान आपुरबायेन सेवा करतली जायतीं आमची भावां भयणां आसात तांकां सगल्यांक मागण्यांत धरून उदीक उर्बेन उदीक बोडान देवाचेर पात येवन हो वावर तांणी करूंक तांचे खातीर वावुरतल्या दुरेका भावां भयणांचो उगडास करून तांचे खातीर मागुया मरून गेलेल्या भावां भयणांचो उगडास करून सर्गेचें सूख मागुया जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला तरेतरेच्यो तांच्यो गरजो आसात इंटेन्सिव आसात आमी जायत्या जाणांक मागतले म्हूण मागण्याचें आस्वासन दिलोलें आसा ह्या वेळार दरेक आमचें मागणें दरेक आमचें इंटेन्सिव हे पवित्र मिसाचे भेटींतल्यान देवा बापा फुड्यांत घालुया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उसवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां करपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता निरासोर चलयता सासणाच्या सासणाक इजायास प्रवदेच्या पुस्तका वेलें वाचप जशें पावस आनी बरफ मळबातावन पडटात आनी बेश्टी तुंय परतून चडनात बोगोर वोपणाराक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफोड करतात आनी किल्लितात तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता
तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी खोशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयता. देवाचें उतोरें. देवाचे वडुकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. थोडें बी बरे जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. म्हणुया, थोडें बी बरे जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. प्रितुमेक तूं भेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय. सुबामपणान तिका सुफोड करताय. दाणो गोटो आमकां मेळोसो करच्याक देवाची न्हंय उपोट भरून व्हांवता. जबाब. थोडें बी बरे जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. अशी तूं करताय जमनीची तयारी. कसलोलीं शेतां तूं उदकान भरताय. जमीन एक सारकी सपाट करताय. पावसाच्या शिंवरान ती भिजयत रावताय. तिच्या फळांचेर तूं आशिर्वाद घालताय. जबाब. थोडें बी बरे जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. तुज्या बरेपणान वरसभर आमकां मेळटात फळां. तुजी पावलां पडटात थंय सगळें जाता सुफोड पिकाळ. पडीत जमनीर पर्यान भरपूर मेळटा चरो. दोंगर पर्वत आनंदान नेटवल्यात. जबाब. थोडें बी बरे जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. हिंडाचे हिंड मैदानार. व्हडांनी गोवांचो भाताचो श्रिंगार. संतोशान उल्हासता गायता सगळो संवसार. जबाब. थोडें बी बरे जमनीर पडलें आनी आपलें फळ दिलें. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, ह्या काळाचे कोश्ट आनी आमकां उगडापी करची आसा ती मोहिमा हांचे भितर कसलीच सोर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता. कित्याक देवाच्या भुरग्यांचे प्रकाशनेक आख्खी रचना ओतरेकून ओतरेकता. आपलो शेवट शाती पावोवंक तिच्यान नजो जालें ते रचनेची खुशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलें. तरी आसतना रचनेक बोरवांचो आसा तो हो. देवाच्या भुरग्यांच्या मोहिमेवंत स्वादीपणांत वांटो घेवचे पासत ती कुसडेपणाच्या बानपासांतली सुटची आसा. आख्खी रचना बालोंतेराच्या वायटांत आसलोले परी आजून पर्यान कश्टवता म्हूण आमी जाणाव. आनी रचनाच न्हय, पूण आत्म्याची प्रथम फळां घेतलीं आमी आमच्या कुडींतले सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिनगोन आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. गायन गावुया B10 5:27 5वो श्लोक. B10 पेज 27. Sol, sol, respora, sol, sol, respora, sol, sol, respora, sol, sol. Sol, sol, respora, sol, sol, respora, sol, sol, respora, sol, sol. Ukodonia amchikaza, que tuja putaji utra. Sol, sol, respora, sol, sol, respora, sol, sol. Sol, sol, respora, sol, sol, respora, sol, sol, respora, sol, sol.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमांक तुका सोमया त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दोरयाचे धोडेर वचून बसलो पूण लोकांचे इतले व्हड जमे ताचे सरशे आयले की तो एका होड्यार चडून बसलो सगळो लोक धोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वेपारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो ताणें म्हळें पळयात कोण एकलो वोंपी वोंपूंक गेलो वोंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी सुकणीं आयलीं आनी ताणें तें केलें आनी दुसरें खोडपी जमनीर पडलें थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किल्लोलें पूण वत येतूच करपलें आनी पाळनात म्हणटूच सुकलें हेर बी कांटे मोतें पडलें आनी कांटे वाडले आनी कांट्यांनी ताका चेंपून दवरलें हेर बरे जमनीर पडले आनी ताका पीक जालें एकाक 100 दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30 कान आसल्यान आयकुचें जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या बाबा एक खंय नांव आसतो म्युजिशियन आसतलो आनी जायतीं भुरगीं खंय ताचे लागीं हे म्युजीक शिकूंक येतालीं आनी एक खाशेलेपण ह्या म्युजिशियनाचें मुजक शिकयताले शिक्षकाचें म्हणल्यार तो डेडिकेटेडली तो आपल्या भुरग्यांक शिकयतालो भोर घेतालो आनी भुरग्यांची कुवेत आसा जें कितें बरें मुजगा वाटेन भुरग्यां वाटेन कितें आसा तें तो भायर काडून ह्या भुरग्यांचो जो टॅलंट आसा गूण आसा तो फोळवूंत करूंक भर घेवन वावुरतालो म्हणटकीर अशें सांगतात तेगे खंय तेची स्टुडंट आसलीं सुमार 4 जाणां स्टुडंटांची नांवां थंयसर आसा एकलो रॉय नांवाचो ताका ल्हान आसतनाच मुजगाचो एकदम मुजगाची आवड आसलोली आनी ह्या पासत मुजगाची आवड आसल्या कारणान खुशी आसल्या कारणान तो आपल्या आवय बापायक सांगता आनी ताचे चडशें एक क्लासीक वेता पूण हें शिकता आसतना ताका मोदेंच वाज येवंक लागता जिवीत ताचें उपगोल्लें कशें जाता आनी देखूनच तो मोदेंच सोडटा ह्या म्युजिशियनाक ह्या टिचरीक ह्या गुरूक दूख भोगता मेरी नांवाचें एक आनीक एक स्टुडंट चेडूं आसलें तें बी शिकतालें म्युजीक शिकतालें मोग आसा म्हणून पूण आपल्या बाराबरचीं दुसरीं फ्रेंडां म्युजिकाक वेतालीं देखून तें बी आपूण म्युजिकाक वेता आनी मोदेंच उमेद नासल्या कारणान सुरवेक थावन खुशी नासल्या कारणान उद्दे वाटेक थावन मोदेंच हे आपल्यो क्लासीस सोडटा रॉय नांवाचो आनीक एक भुरगो खेळपान एकदम हुशार ताका स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी एथलीट जावपाची खुशी आसतली आनी देखून माय पाय फोर्सार करता ते देखून तो हे मुजग शिकूंक वेता पूण परतून ताका खुशी ना ताचे जिविताची एम एम्बिशन दुसरेंच आसून स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी स्पोर्ट्स पर्सन जावपाची खुशी आसली देखून तो तें बी सोडटा जाल्यार आनीक एक रिता नांवाची स्टुडंट आसलें तितलें हुशार न्हय तितलें शिकूंक ताचे लागीं जायनासलें पूण ताच्या मनांत आसलें ताचो आवड आसलो की आपूण कितें तरी ही मुजग शिकतली आनी कितें तरी आपल्या जिवितांत करतली आनी ह्या पासत ताच्या जिवितांत ताचे नदरे मुखार हो तिचो हावेस आसल्या कारणान ही तिची एम एम्बिशन आसल्या कारणान तें भर घेता तें रिस्पॉन्सिबल जाता आनी थोकोच घेवन भार घेवन तें मुजग शिकता हें मूज शिकूंक जायते त्रास ताका काडचे पडटात जायतें शिकचें पडटा तितलें हुशार न्हय आसल्या कारणान जायतें आगोड ताका जाता पूण आखरेक तें हें मुजग शिकता म्युजीक शिकता एग्जाम पास जाता आनी एके भाशेन मुजगाचो गूण जो आसलो तो देख फोडवूंत करता आनी हाका पळोवन तो गुरुजी तो म्युजिशियन तांचो टिचर आसलो तो एकदम खुशाल जाता कित्याक आखरेक आपूण आपल्या जिवितांत साकार जालो
आखरेक आपली खुशी आसली भुरग्यां भितर आसली कुवेत तांची भायर काडून फोडवंत करूंक ते पळोवन हो म्युजिशियन हो तांचो गुरुजी खुशाल जाता. भावां भयणो, मुज्ग म्युजिशियन तोच, मुज्ग इंस्ट्रुमेंट्स तीच, पूण 4 जाण भुरगे एक वाटेन तांचे जिविताची दिशा जाता, एक तरेन तांचे जिविताची वागणूक जाता. जाल्यार आखरेक जो कोण कोश्ट करता, जो कोण आपलें आयतेपण दाखयता, जो कोण डेडिकेशन दाखयता, तोच की सुफळ जाता, तोच की आपल्या जिवितांत ही बरी पीक दिवंक पावता. भावां भयणो, आज परगडलोलीं तिनूय वाचपां उदी करून वोंप्याचे बियेची देवाच्या उतराची समजणी दिता. आनी हीच समजणी दिवंक भावां भयणो जेजू वोंप्याची वोपार घालून देवाच्या उतराची समजणी आमकां दिवपाचो प्रयत्न करता. पावसाचे दीस सोर भोंवती नदर मारली जाल्यार आमची शेत कामती भावां भयणां शेतांत वावर करतात, बरे भाशेन जमीन तयार करतात, पावसान भिजतात, वो हाड वावर करतात, वो कोश्टी वावर करतात. कित्याक हें सगळें केल्या उपरांत आखरेक तांकां बरी पीक जालोली जाय आनी देखूनच हो भार घेवन कोश्टी वावर ती करता. आनी आखरेक जेन्ना हे तांच्या वावराक फळ मेळटा, पीक येता तेन्ना हे कोश्ट ती विसरतात, कित्याक तांचे मुखार हो गोठो तांदूळ पीक दिश्टी पडटा. भावां भयणो, आयची वाचपां उदी करून शुभ वर्तमानांत जेजू जेन्ना ही वोंप्याची वोपार सांगता तेन्ना होच संदेश तुका आनी म्हाका. वोंप्याची जेजू 13व्या आवेसवरान सावन भावां भयणो वोपारींतल्यान जेजू शिकोवण दिता. कित्याक पयल्या सुमार 7वी आवेसवरान दोंगरा वेल्या प्रवचनांतल्यान थंयसर थावन जेजू सरळ उतरांनी लोकांक शिकोवण दितालो, पूण लोक मानून घेना, लोकांक आगोड जातालें देखून सुमार ह्या 13व्या आवेसवरान थावन जेजू वोपारींनी ही शिकोवण दिता आनी वोपारीची समजणी बी उपरांत तो लोकांक आनी आपल्या शिसांक दिता. आयचें शुभ वर्तमान मोठव्या आकारांतलें आमी घेतलां, पूण ल्हान आकारान वाचलें जाल्यार परगटलें जाल्यार थंयसर हे वोपारीची समजणी बी आमचे नदरे मुखार दवरलेली आसा. तरेतरेच्या जाग्यांचेर ही पीक पडटा, पूण आखरेक बरे जमनीर पडल्या तीच की सुबां पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30. कितें भावां भयणो ही वोपार आमकां सांगता काय? वोंपी तोच, बी तेंच, वोंपी आनी बी एकूच, पूण तरेतरेची जमीन आसा आनी हे जमनीचेर जो वोंपी वोंपता पडटा तें की जमनी पोरमणे ही पीक दिवंक पावता. जाल्यार भावां भयणो, जेजू तो वोंपी बी देवाचें उतर आनी जमीन म्हणटा ती आमी जण एकली, जाल्यार बरी पीक बरी फळां दिवंक आमचेर जण एकल्याचेर धरलेलें आसा. वो वोंपी कसलेच तरेची अंतर करिना, सगळे कडेन हें बी वोंपता, सगल्यांक तो कितें ना कितें तरी गूण शेगूण दिताच, सगल्यांक एके भाशेन तो वांटो दिता, कोणाकूच एके भाशेन तो नाकारिना, सगल्यांक एक सारकी तो दिता, सगल्यांक तो एकेच नदरेन पळयता आनी तांचे तांचे कुवेती पोरमणे तो आमकां हे गूण शेगूण ही बियां दिता. पूण कोण परी आमी ताचो वापर करतले, कोण परी आमी ते उजार करतले, कोण परी आमी ताका फळ दितले, तें आमचेर जण एकल्याचेर धरलेलें आसा. आनी हें जातलें जाल्यार आमचो हार्डवर्क, आमचें डेडिकेशन, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी गरजेची. कित्याक असले आमी करता तेन्नाच आमच्या जिवितान पीक दिवंक शकता. पयल्या वाचपांत इसायास प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतल्या वाचपांत 2 वडीचें वाचप तें. थंयसर सर्वेस्पर देव हे पोरचेक के भाशेन बाबिलोनियेंत ती निर्वाशी जावन गेलोली, जाल्यार हो तांचो काळ सोंपत येता. ती आतां तांकां सुटका मेळटली, ती आतां सुटकेची मनशां जातलीं. हो बोरवांचो सर्वेस्पर देव इसायास प्रवाद्या वरवीं हे पोरशेक दिता. आनी इतलो वेळ ती कोश्टवल्यान, इतलो वेळ ती निर्वाशी कशी जाल्यांत आनी जियेल्यान म्हणटकूच आतां तांकां सुटका रावता. हे तांच्या कोश्टांचो फळ एके भाशेन तांकां आतां मेळटलो, सुटका तांकां फावो जातली. हें आस्वासन वो बोरवांचो सर्वेस्पर देव तांकां दिता. आनी हें समजूंक बाबां भयणो, थंयसर सर्वेस्पर देव इसायास प्रवाद्या वरवीं 2 वस्तूंचो उगडास करता, 2 उदाहरणां तो दिता. पावसाचें उदाहरण दिता आनी बर्फाची खबर करता. पावस, बरफ, उदक बाबां भयणो
ते जेन्ना जोमणीर पडटा तेन्ना ही जमीन बरे भाशेन आपलें रूप बदलता, बरे भाशेन ही जमीन तयार जाता आनी उपरांत जी बियां जमनीचेर घालतात ती बरे जमनीक लागून फळ दिवंक पावता. आनी हेंच कितें हे पयल्या वाचपान सिद्ध केलोलें आसा. पावस पडटा, बरफ पडटा, जमनीर पडटा आनी तातूंतल्यान पीक दिनासतना तें परतून वचना, निर्फळ तें जायना म्हूण सर्वेस्पर देव आमकां संदेश दिता. जाल्यार दुसऱ्या वाचपान बाकीवन पावलो कोरिंत रोमकारांक बरोवन आपले चिटींतल्यान उगडास करून म्हणटा जें कितें देवान आमच्या जिवितांत वंपलोलें आसा, जेजून आमच्या जिवितांत घातलोलें आसा ताका आमी फळ दिवची गरज. कित्याक बोरवाशांची मनशां आमी, देवाचे आपुरबायेची पूत आनी धुवो आमी, देवान आपणायलोलीं भुरगीं, देवाची आपणायलोलीं भुरगीं आमी आनी देखूनच आमी जेजूक गोवाय दिवची गरज. भाग्यवान पावलून आपल्या जिवितांत तेंच बाबामडीनो अनुभवलें, देवाच्या उतराचो फळ आपल्या जिवितांत अनुभवलो आनी आपल्या बरोवपांतल्यान लोकांनी, आपल्या चिटींतल्यान लोकांनी बी अनुभवूंक भाग्यवान पावलूचो हुस्को. ह्याच कारणान भाग्यवान पावलूच्यो चिटी भाग्यवान पावलूच्यो चिटी आमकां उगडास करून देवाच्या उतराचीच खबर सांगता. हेब्रेवांक बरयलेली चिटीचो बरयणार आमकां उगडास करून म्हणटा देवाचें उतर सुटसुटीत जिवें दोनूय वाटांनी पाजलेली तोरवारी सारकें आमच्या जिवितांत, आमच्या काळजांत तें रोमता आनी एके भाशेन परिणाम आमच्या जिविताचेर त्या देवाच्या उतराचो तो जाता. बाबामडीनो आज ह्या 15व्या सातळ्यांत आमी भितर सरले हांव तेन्ना देवाचें उतर आमकां देवाच्या उतराची पीक, देवाच्या उतराचें फळ आमच्या जिवितांत दिवंक आमकां उलो करता. जाल्यार कितें आमी करचें? उगडास केला सुरवातेक वोंपी तोच, बी तेंच, फकत जमीन वेगवेगळी. दुसऱ्या उतरांनी आमचो सोमी तोच, देवाचें उतर तेंच, पूण कोण परी आमच्या जिवितांत तें प्रभावीत जाता, आमच्या जिवितांत ताका फळ मेळटा तें आमचें जण एकल्याचेर धरलोलें आसा. देखून आमचें डेडिकेशन, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी, आमचो हार्डवर्क गरजेचो. कित्याक अशें आमी करता तेन्नाच की आमच्या जिवितांत ही देवाच्या उतराक पीक दिवंक जाता. जाल्यार दुसरे सुवातेर हें घडटलें जाल्यार आमी आमच्या काळजा मनाची तयारी करची गरज, आयतेपण दाखोवची गरज, रेडीनस, विलिंगनस गरजेचें. कित्याक आमचें आयतेपण ना, रेडीनस ना, विलिंगनस ना जाल्यार बाबा मनीन ओमत्या कळशार उदक. कित्याक नाजाल्यार फळ एके भाशेन देवाच्या उतराचो आमच्या जिवितांत दिश्टी पडूंक येवंक शकना. कित्याक हे वपारींतल्यान तेंच सांगता, सुरवेक घोडणी सांगल्या ते बी घोडणेचो तोच संदेश. जिवितांत फळ येतलो जाल्यार आमचें आयतेपण गरजेचें. देखून देवाच्या उतराक आयतेपण दाखोवया, देवाच्या उतराक ही खुशी आमची दाखोवया आनी अशे भाशेन पीक आमच्या जिवितांत आमी उत्पन्न करूंक देवाच्या उतराची आमकां आदार मागुया. आनी तिसरे सुवातेर आमी ह्या दिसांनी आमच्या घरांनी आसा, ओदीक आमकां वेळ मेळटा, ओदीक आमकां ही संदी. देखून सांगाती मेळून देवाच्या उतराची गोडसाण चाखुया, सांगाती मेळून देवाचें उतर वाचुया, सांगाती मेळून देवाच्या उतराच्या मोग आमी करून मोगान पडुया. आनी हे भाशेन सांगाती करून मेळून कुटुंबाची वांगडी कशी देवाचें उतर वाचता, देवाचें उतर आमी नियाळटा, देवाचें उतर आमच्या जिविताक आमी लावशें करता तेन्ना ओदीक देवाची बेसामां देवाच्या उतरांतल्यान आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आमकां मेळूंक फावो जाता. देखून देवाच्या उतराचो मोग करुया, देवाच्या उतराच्या मोगान पडुया आनी ह्याच देवाच्या उतराची पोरगडणी करून देवाची सुमा बेसामां आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, वावर धंद्याचेर मागून घेवया. आमेन. सुखली बी रावया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ सारून बरोबर म्हणुया. सत्मंथा देवा, सर्वत्वेदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर वसणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुता आमच्या सोमिया तो पवित्र आत्मीय उर्वीं गर्भ सांबाळलो, आंकवार मारयेंत हांव जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो अंतकाనికి पिलो, तो मेल्ल्या मोरे देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो,
सर्गार चढलो सोर पृथ्वीदार तेफा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय तांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सदमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भोगताचो एकतार पातकाचे बोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. तुझे उतर आमच्या पावलांक उजवाड. हेच देवाच्या उतरांतली ही स्फूर्ती घेवन देवाच्या उतराची गोडसाण आमच्या जिवितांत चाकून ताका फळ दितली म्हूण शामकां कोर म्हूण कांय मागण्यांतल्यान बापाचो आदार मागुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतराक आपल्या जिवितान पयलो वयलो जागो दिवन आनी आपले काला आसलोले पोरजेच्या काळजान देवाच्या उतराचो मोग उत्पन्न करूंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. आमच्या सरकारी राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरजे पासत बरे निर्णय घेवंक बापा लागीं तांकां देवीक जाणवाय मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. आमी बावार्थ्यांनी सगळ्या आडकोल्या मदें देवाच्या उतरान वाडूंक आनी ताची पीक दिवंक वावरूंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. कोविड-19 ही मरणादीक पिडा आमकां एक केरीत सोय आनी देवाच्या उतराची बरी फळां दिवन जेजूचे आमी गोवाय जावंक हो सोय आनी इबाडिना जावंक बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय आमची काकूत कर. बाबा मगडा तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वासून ह्या काळजाच्या ओत्रेक ह्या मागण्यांतल्यान तुका उबारल्यात ते तूं आयकून घे. मागलेले उपकार आमकां मेळून दी. भोव करून देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना वोंप्याचे वापारींतल्यान आमच्या देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत पीक दिवंक मागता आसतना आमचे शेत कामत करतली भावां भयणां आसात कोश त्रास करून शेतांत ती वावर करतात तांकांय मागणें दवरता. तांचेर तांच्या बऱ्या वावराचेर शेत कामत करतात तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांकां बरी पीक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेटोनेच्या वेळार आमी गायन गावया. C15 देवा उतर आमी घेतला पान 30 आनी 4 C15 पेज 34. म्हजे भवमडेनूय म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळ जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवाळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलो की तुज्या पुताक आमचो सोडूंडार करून धाडलोय. जें जेजू सोवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सोवें तुका मानोंक पातोक मात सोडून हेर सगल्यांत आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dobaranco sorvesporu, Sorga i sonsa, Bona tuja moj moman, Usorgi tuka soj, 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 Sorvesporace nami, Jedna taka soj, soj, Usorgi tuka soj, 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 soj. बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सचुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तीच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्याने दिन वास ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bawartaco gód porgotia, Jezu melo, Jezu dziwon zala, Jezu nowian jedolo. Bapa, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाजता. जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमां समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्रवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा
फिलीप आमचे वेश साहेबान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा भेटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मारिये देवाचे आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती भाग्यून झुजे भाग्यून दोन आमचो आस्कारी भाग्यून मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगीता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. भवमडीनो देवाचे उतराची बोळ देवाच्या उतराची पोतवी आमच्या जिवितांत आमी अणभवल्या. निर्शेले हांव तेन्ना कुडी जिवितांत वयर सकयल जाला तेन्ना कोश्टांक फुडो करूंक पडला तेन्ना देवाच्या उतरानूच आमकां घोटाय दिल्या. देवाच्या उतरा वरवीं आमी उदीक देवाक लागीं पावल्या. देवाक उदीक लागशिल्ल्यान आमी अणभवला. देवाच्या उतराची पीक आमच्या जिवितांत दिवंक आमी पावल्या. देखून देवाच्या आदारा खातीर देवाच्या आशिर्वादा खातीर बेसांवा खातीर करून देवाच्या उतरा वरवीं आमकां फावो जाल्ले देवाच्या बरेपणा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां यो. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुमेची शांती सदां काल तुमची सोफी आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी. ओत्मीक कुमिन्याचे मागणे म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान सेवूंक आशेता. हे वेळार तुजे मोव मोळीक मास रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणी तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एक कोरता. तुजे सुशिलो कोट सोडूंक केन्नाच म्हाका निर्म नाका. आमेन. तुका आमची गरज D40 पान 70 D43 पेज 71.
तोशें जालें तोशें आमी तुका कोरोना व्हायरस पिडे समयार देवाची काकलुतीक उलो. सोर पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा, सोडवून दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना. न्हय म्हूण तुजें कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय. आमचे विनंतींक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगीं पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात. तुज्या उतराची पोतवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर. बाबा, तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे. आमकां पेकयता तो देव तूं. हे पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक घोटाय दी. पिडेसांचो इलाज करता त्या वैजकी लोकांक धीर, राखण आनी उर्बा दी. मोर्नाचे तोणीर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं. पवित्र आत्म्या, ही पिडा नाश करपा खातीर एक वखद घडोवन हाडूं. अभ्यास करतात त्या वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी. संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशीं पावलां घेवंक सरकारी मनशां बसत आमी मागता. सोम्या जेजू, तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास धरता. ताचेर बाबार थेवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणेन संवसाराचो मोग केलो. तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता. आमकां वाटाय सायबा, आमी मोरता. ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय, पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवं दी आनी तुजें सवें तांकां बोरवांसो मेळूं. जो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणाक. प्रार्थया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडो हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. उत्सुन्यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. शेवटाचें गायन गावया. देवाक आर्गां दिवया. E4, 570 आनी 8. आमी तिसरो श्लोक गावचो. E4, पेज 78. आमचे